नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आनी हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मोगो बरोबर युती करून लेगीत भाजपाक अपेक्षीत मेळूंक नायेच। भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय संघटन सचिव BL संतोशा मुखार मांडल्यो तांच्यो प्रतिक्रिया। गोवा विद्यापीठाच्या वेंचणुकेत काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाच्या पॅनलाचे जैत अभाविपाक हारयत वाडटा 15 वर्सांनी काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचे पॅनल आयले वेंचून। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत विरोधकांनी वगडायली हातांतली सिटां। आप-RGP बरोबर युती परस काँग्रेसीन घट करचे आपल्या पक्षाचे संघटना। विरोधकां मदीं परिकरा सारको म्हालगडो राजकीय जाणकारांनी मांडले सडेतोड नायक कार्यावळीत मत। उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आसतले भाजपाचे सांगता राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानावडे। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मेळिल्ल्या येसा खातीर उक्तायली खोस। RGPच्या एकुलतो आमदार विरेश बोरकाराच्या वावराक मेळ्ळे 2 कडेन फळ, पूण RGPच्या सुप्रिमोक खावची पडली हार। विरेशाचे पांय खोल उदकांत आनी मनोज कितलो आसा अजून जमनीर, लोकांनी कौल दिवन दाखयली जागा। आणि फ्रेंडली फायटाक लागून खोर्ले मतदारसंघातल्यान खावची पडली हार, सांगता गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक हारोवपाक विरोधकांनी येवचे पडटले एकठांय। आता खबरो विस्तारान। गोंय विद्यापीठाचे वेंचणुकेत वट्ट 15 वर्सांची अभाविपाक हारोवन NSUI आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी संघटनेन जैत मेळयले। गोवा फॉरवर्ड आनी NSUIच्या पॅनलाक 95तली 52 मतां मेळयत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेक हारयले। राज्य पावण्यावेल्या विद्यार्थी परिशदेच्या अध्यक्षपदाचेर साई देसाई वेंचून आयलो। ताचे जैताविशीं प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन परबी दिली। गोंय विद्यापीठाची 16 डिसेंबराक वेंचणूक घेवपाची थारायिल्ली, मात जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान ही वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर लागू केल्ली आचारसंहिता फाटीं घेतले उपरांत मंगळारा 23 तारखेक गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक जाली। हे वेंचणुकेक 95तली 52 मतां मेळयत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेक हारयले। राज्य पावंड्यावयल्या विद्यार्थी परिशदेच्या अध्यक्ष पदाचेर साई देसाय वेंचून आयले। ताच्या जैताविशीं प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे आनी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान परबी दिली। (2025-2026) हे आज NSUI आणि गोवा फॉरवर्ड या अलायन्सान हे पॅनल आज फूल जिखिल्लें आसा। 15 वर्सांनी म्हाका दिसता आज गोंयच्या युनिव्हर्सिटीन NSUIन आज परत एकदा आपली जीत हांगा ठामपणे तांणी आपलो झेंडो हांगा घातला। म्हाका दिसता क्रेडीट आमचे गोंयचे NSUIचे अध्यक्ष बाब नौशाद, आमचे नॅशनलाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब एराज, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीनिवास जे NSUIचे इंचार्ज आसात। आज जे पॅनल जिखला आमचो बाब फखरुद्दीन, आमचो बाब शेन, आमचे गोवा फॉरवर्डाचे सगळे मेंबर्स आणि आमचो बाब कुमार, म्हाका दिसता हांचे सगळ्यांचे एफर्टान आज जे पॅनल हांगा जिखला। आमचो चेअरमॅन बाब साई देसाय, सेक्रेटरी आमचो सोहन राऊत, आमचे लेडी मेंबर बाय श्रुती पवार आणि एक्झिक्युटिव्ह मेंबर केडन फर्नांडीस, तेजश्री संभाजी, शिंजेल डिसोजा, झेवी रिबेलो आणि जेक डिलेमा। म्हाका दिसता आज जे गेल्ली 4 वर्सां गोवा NSUIचे युनिट बाब नौशाद प्रत्येक फावटी आमी कोविडाच्या वेळार पयले, ताच्या उपरांत पयलीं एराज आशिल्लो, म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी आज स्टुडंटाचे इश्यू, स्टुडंटाचे विशय घेवन रस्त्यार ते कायम ठामपणे सदांच भुरग्यांचे विशय घेवन मुखार आसात। आणि म्हाका दिसता ताचो रिजल्ट हो आज आमकां गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलान दिश्टी पडटा। टाया फॅमिली ऑफ NSUI गोवा आणि आमचे अलायन्स पार्टनर जावं आमचे गोवा फॉरवर्ड एक जावन अख्खे गोंयाक दाखयले की युनायटेड जावन आमी कशे हे भारतीय जनता पार्टी हे भ्रष्ट जनता पार्टीचे स्टुडंट विंग आसूं RSS विंग आसूं कशें हांकां शेणोवंक शकता।
आयज 95 UFRान वोट घातलो, तातूंतले 52 वोट्स आमकां मेळ्ळे, 52 वोट्स. 15 वर्सां दिस इज द हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स वी हॅव रिसिव्ड. And after 15 years, NSUI Goa along with Goa Forward, we have clean sweep this election. So हांव सगळे आमचे NSUIचे मेंबर्सांक, NSUIचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसूं, NSUI सगळे आमची कमिटी आसूं, आमची हाय लेवल कमिटी आसूं, जावं तो एराज मुल्ला, कोहली, आमचो आमचो अब्दुल, शेख आनी आमचे एलायन्स पार्टनर सगळे भुरगे, आमचो सोहम आसूं, ताजे कडेन आसूं, सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. थ्रू दीस विक्ट्री काँग्रेसची युटी गोवा युनिव्हर्सिटीन जिखल्या. म्हळ्यार जे सिनियरांनी वचून जे सिनियरांचे तकलेन वचूंक ना ते भुरग्यांनी दाखोवन दिल्लें आहा की जैत तुका जर खरेंच जाय तर एकवट जाय म्हणून. हांव तांकां परबी दिता, कित्याक दे हॅव शोन द वे फॉरवर्ड. नॉट ओन्ली दॅट बट इट इज ऑल्सो अबाउट कॅचिंग देम यंग, इनकल्केटिंग गूड व्हॅल्यूज इन देम अँड क्रिएटिंग लिडर्स ऑफ टुमोरो. फाल्यांचे बरे लिडर जर येवंक जाय, राजकारणांत बरे लोक येवंक जाय जाल्यार तांकां अपब्रिंगींग, पॉलिटिकल अपब्रिंगींग म्हणचे गरजेचें. हे प्रिंसिपल जो आहा, जो सेक्युलर प्रिंसिपल आहा की सगळ्यांक सर्वसामान्यांक बरोबर घेवन फुडें वचप, हें पयलींच्यानूच जर बीन पडलें जाल्यार फुडें बरे लिडर होच हीच आयडियोलॉजी घेवन फुडें वचूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत भाजपाचें वर्चस्व आसा. जशे भाजपाचे म्हालगडे आसात तशे विरोधी पक्षां नाशिल्ल्याचें दिसून येता. आदी मनोहर पर्रीकर सारके फुडारी भाजपाक तशेंच गोंयांत उर्बा दिताले तशें काँग्रेसीक दिसून येना. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत विरोधी पक्षान हातांतली सिटां वगडायली. ह्यान फुडें गोवा फॉरवर्डाच्या विशयान काँग्रेसीचो हात धरप काळाची गरज आसा. हातूंत गोंयकारपणाचो लेगीत सांबाळ जातलो. तशेंच आप RGP बरोबर युती करचे परस काँग्रेसीन आपलोच पक्ष घट करपाक लक्ष दिवचें अशें मत सडेतोड नायक कार्यावळींत राजकीय जाणकारांनी मांडलें. पळयात. An opposition party is required so that the ruling party is kept on its pins and keeps working for the good of the people of a state. Goa has BJP for a long time at this point of time, and it will continue to have BJP for a long time for a very simple reason. I personally don't see any opposition. You're right. Okay? And I don't mean that the opposition parties are bad. I just don't see any leader in the opposition party that is strong enough to take on the might of a BJP. Like Parrikar, Exactly. who emerged as a very strong leader. So you see, when the Congress was at a high in 2012, when that election happened, if you looked at 10 and 11, 2 years prior to the election, Manohar Parrikar was able to inspire the people of Goa to fight the Congress. Inspire, very Right. good point, Sarko. Today, not a single leader in the Congress or the Goa Forward Party has that inspirational capabilities. And I'm saying it not because I support Pan the Goa, BJP. you mean to Pan say. Goa, Exactly, right? exactly, good point. So why am I saying that? Because for us as Goans, Goa has to grow, no? The political party will grow on its own merit and the political party can fall on its own merit as well. But for us, we want Goa to grow. So right now there is no opposition. The opposition is with the people. तुम्ही जर सालसेतीतलोच रिजल्ट घेतलो जाल्यार थंय पळयात बाणावले मतदारसंघ हो आपाकडे आशिल्लो आनी म्हाका खबर आसा हांव नांवां घेना पूण काँग्रेसींतली टॉप लिडरशीप हे ते दोनी सिटां काडून आपाक दिवपाक सोदताले आनी तांणी ते फाटल्या बाय इलेक्शनाक केल्लें. बाय इलेक्शनाक आपाचो जो एक थंय बाय इलेक्शन जालें ताजे हे तांणी काडून आपाक दिलें. ह्या फाटी काँग्रेसीचो ब्लॉक थंय स्ट्रॉंग रावलो. तांणी सांगलें नथींग डुईंग, आमचो कॅन्डिडेट आसा. एंड इन बाणावलीम काँग्रेस वॉन. इन कोलवा देर वॉज अ इंडिपेंडंट, अदरवायज काँग्रेस वूड हॅव वॉन देर ना, पण विशाल हांव तुका एक भितरलो नुव्या. एंटीडोट सांगता. नुव्या. ना, एंटीडोट तुका सांगता. तूं म्हणटे काँग्रेसीक तूं शक्ती आसा म्हणटा, पूण तूं ज्या लोकसभा इलेक्शनाची देख दिता त्या लोकसभा इलेक्शनाक काँग्रेसी परस आम आदमी पार्टीन चड काम केलें. हें आतां प्रूव जालां रॉंग म्हणून. ते जर तर तांणी काम केल्लें जाल्यार वेळे आनी बाणावले ह्या फाटी आम आदमी पार्टी आपले ZP कॅन्डिडेट कित्याक रिटेन करपाक शकले ना. सो दीस परसेप्शन विच इज क्रिएटेड आनी काँग्रेस लिडरशीप इज फॉलिंग प्रे टू इट. Precisely. They are getting they succumb to the pressure of this alliance partner. आता ह्या फाटी RG
आता आरजीचे जर तुम्ही पळयत डेटा काढून आता झेडपीचो ते फक्त 2 कडेन नॉर्थाक सेकंड पोझिशनाचेर आयल्या आणि साऊथाक 2 कडेन तातूंत भितर नॉर्थाक एका मतदारसंघात द मार्जिन इज ह्यूज ऑफ ऑलमोस्ट 9,000 वोट्स. करेक्ट. सो हे जेन्ना तांची परिस्थिती आसा आणि ते हांवें आयकलां म्हणजे तुज्या डिबेटाचेर आयकलां किंवा हे की ते 13 सीट मागताले आणि हे 13 सीट दिवपाक तांकां तयार आशिल्ले. काँग्रेसीचे 2 तर आमदार सामके तांकां दिवचे म्हणून बोवाळ एक्झॅक्टली. मरे. सो 13 सीट तुम्ही जेन्ना दिता तेन्ना ताका सायंटिफीक बेजीस कितें देर हॅज टू बी सम सायंटिफीक बेजीस. म्हाका तरी दिसता की पळय विजय सरदेसाय हो काँग्रेसीचोच फुडारी एका टायमा वयलो. काँग्रेसींतल्या कांय डिफरन्सीसा खातीर तांणी तो पक्ष काडलो. ताचो मेन मंत्र कितें गोंयकारपण ते राखपाक कशें जाय पळय हें तो काँग्रेसीन वचूनय राखपाक शकता. पूण आयज गरज आसा विजय सरदेसाय जशें तुमी सांगले की ताचे एज अ प्रादेशीक पक्ष म्हणून ताचे लिमिटेशन्स आसात. पूण आयज जर तो काँग्रेस पक्षान वचत जाल्यार काँग्रेस पक्ष घटमूट जावपाक मदत जातली. दुसरी गजाल काँग्रेस पक्षान वचून विजय सरदेसाय सारको मनीस काँग्रेस पक्षान वचून रिजनल बेस रिजनल सेंट्रीक काय पॉलिसीज गोष्टी करपाक शकता. मनोहर पर्रीकर बीजेपीचो लिडर आसलो पूण तांणी गोंयकारपण मनोहर पर्रीकरान सांबाळलें आणि ताणें ह्या पक्षाक एक रिजनल एक्झॅक्टली रिजनल हे दिल्लो. ती ताकद विजय सरदेसाय कडेन आसा. ते दोगूय हो आपलो विशाल बाब जो सांगता युती बिती डायरेक्ट मर्ज जावपाचें गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी बरोबर. आणि विजय आतां तशें लिडरशीप चेंज करपाची गरज ना आसा ह्यो वेगळ्यो गजाली. म्हणून जर विजय बाब सरदेसाय काँग्रेसीन जर खरोच गेलो जाल्यार ताचो फायदो काँग्रेसीकूय जातलो गोंयाकूय जातलो. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे भाजपचेच असतले असे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. एका सुवाळ्या निमतान सदानंद शेट तानावडे मंगळारा दिवचले आयिल्ले त्यावेळार जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मेळिल्ले येसा खातीर तांणी खोस उक्तायली. तशेंच दिवचल तालुको भाजपा खातीर 100% सुरक्षीत आसा अशें तानावडे हांणी सांगून भाजप कार्यकर्त्यांची तोखणाय केली. हांव तमाम गोंयच्या जनतेक धन्यवाद दिता कारण तांच्यांनी दोनूय जिल्हा पंचायती उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष जातले आणि त्यामुळे दोन्ही जिल्हा पंचायती हे भारतीय जनता पार्टी कडेन आयिल्ले आसात. हांव आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या नेतृत्वाचेर गोंयच्या लोकांनी विश्वास दवरलो आणि ज्या तरेन 2020 मॅन्डेट दिली तशा पद्दतीची परत एकदा मॅन्डेट आमकां ह्या जिल्हा पंचायतीक दिल्ली आसा. बिचोले तालुक्याचो जर विचार केलो आसत जाल्यार बिचोली तालुका हो सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक 100% निकाल हो सदोदीत दीत आसात. 2012 आसत 2017 आसत 2017 तर आमी कमी निवडून आयिल्ले आमचे आमदार पूण त्याच्या भितर आमच्या दिवचले तालुक्यान 100% आमदार आमचे निवडून आयिल्ले आणि आज आमी सुरवाते पासून म्हणटात कारण एक म्हळ्यार हो मुख्यमंत्र्याचोय तालुको आणि ज्या तरेचे ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचें जाणें जें आसा ऑर्गनायझेशन सेटअप हो बऱ्या तरेचो आसा आणि त्यामुळे 100% यश हे आमकां ह्या मतदारसंघात सुद्दां दिल्लें आसा. आणि खास करून आमी बिचोलचो विचार जर केलो लाटम बर्से आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसत आमच्या हांगा मळीकूय हांगा आसात जे निवडून आयले. बऱ्याच जाणांक दिसतालें की 30-30चो सामनो तरी पण आमकां एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो. हांगालो पूर्ण सेटअप आमचे आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हे स्वता अहोरात्र झटले आणि हो विजय तांच्यांनी ह्या मतदारसंघात लाटम बर्से निवडून हाडले. ज्या तरेन मये आसत आमचो कारापूर सरवण किंवा पाळी मतदारसंघ असे 4 मतदारसंघ जे आसात ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे 4 उमेदवार निवडून आयिल्ले आसात. गोंयभर बरो रिजल्ट मेळ्ळा. उत्तर गोंयान आमकां 18 ते भारतीय जनता पार्टीचे आणि त्यानंतर एक MGP आणि एक अपक्ष असे आसात आणि दक्षिण गोंया भितर आमचे स्वता भारतीय जनता पार्टीचे 11 त्यानंतर MGPचे 2 आणि अपक्ष 2 त्यामुळे दोन्ही जिल्हा पंचायतीन भारतीय जनता पार्टीक ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळ्ळी आसा. आरजीपीचो एकुलता आमदार विरेश बोरकारान आपलो वावर करून सांताक्रूज मतदारसंघात उजो पेटवून आपलो उमेदवार वेचून हाडलो. मात आरजीपीचो सुप्रिमो म्हणपी मनोज परबाक आपले मतदारसंघ राखपाक खंय तरी फाटी पडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळें. आता लोकांक विरेशाचे पांय कितले उदकान खोल आसा हें दिसून आयलां जाल्यार मनोज परबाच्या वावराचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. पळयात.
विधानसभा वेंचणुके उपरांत पयलेच खेपे जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर वन मॅन आर्मी जावन देविल्ल्या आरजीपीन सांताक्रूज आनी सेंट लॉरेन्स ह्या 2 मतदारसंघात बाजी मारली. पूण हे दोनूय मतदारसंघ आमदार विरेश बोरकाराचे आशिल्ल्यान विरेशाचे पांय उदकांत कितले खोल आसा आनी मनोज जो आरजीपीचो सुप्रिमो आसा तो अजून मेरेन जमनीचेर आशिल्ल्याचेय दिसून आयला. आरजीपीन दक्षिणेस सोडून उत्तरेत बरोच उजो पेटयल्लो, पूण उत्तरेत 2च जाग्यार उजो पेटयल्लो पळोवपाक मेळिल्ल्यान आरजीपीचो तितलो निकाल समाधानकारक नाशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे. आरजीपीन हे फावट साश्टीत चड लक्ष दिवंक ना, पूण साश्टींतल्यान तांचो एक मुखेल फुडारी डॅगली फेर्नांडीस वेळी मतदारसंघांतल्यान झेडपी वेंचणुकेत देविल्लो. डॅगली फेर्नांडीस हाणें 2022 विधानसभा वेंचणुकेत लेगीत लढो दिल्लो खरो, पूण दोनूय फावट ताका हार खावची पडिल्ली. त्याच बरोबर आरजीपीच्या मुखेल 3 खाप्या फुडाऱ्यां मदलो एक विश्वेश नायक हाणें 2022 प्रियोळ मतदारसंघात लढो दिल्लो. आता ताणें मडकय मतदारसंघातल्या कवळे झेडपीच्या वेंचणुकेत आपले नशीब पारकिल्ले, पूण ताका यश मेळूंक ना. अलायन्स नाका म्हणून आरजीपी वेगळी गेल्ली खरी, पूण सांताक्रूज आनी सेंट लॉरेन्स सोडून जिल्लो पंचायत आनी खंयच आरजीपीचो उजो पेटिल्लो दिश्टी पडूंक ना. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी माणिकराव ठाकरेक फाटल्या दिसांनी मनोजान अपमानस्पद उतरां दिल्ली. ताचेर ताणें आतां वेंचणुके उपरांत सोशल मिडिया वरवीं पोस्ट घालून माफी मागली. तशेंच आपूण तिडकीन हें म्हटलां अशेंय नमूद केलें. पूण खंयच्याय पार्टीच्या मुखेल्यान हें विधान करप फावो सारकें आसा? पार्टीच्या मुखेल्याक मर्यादा आसपाक जाय वा ना? वेंचणुके उपरांतूच ही माफी मागपा फाटल्यान मनोजाचे मुखेल हेत कितें, असो आतां प्रस्न उप्रासला. ह्या नादी लेगीत मनोजान फेसबुका वरवीं पोस्ट घालून मागीर आपल्यान तो प्रँक केल्ल्याचेय सांगलें. तशेंच आतां माणिकरावाच्या केल्ल्या विधानाचेर मनोजान पलटी मारली. हाजेर ताचे तेंको दिवप्यांनी कसो म्हूण विस्वास दवरपाचो? आतां अशें जाल्यार 2027 वेंचणुकेत मनोजाचे कशें कितें? हाचे परिणाम आमदार विरेश बोरकाराच्या खुर्चेचेर जातलो व्हय? हें एक मोठें कुवाडें. भाजपाक मुळांतल्यान हारोवपाक जाय जाल्यार युती ही काळाची गरज आशिल्ल्याचें राजकीय जाणकारांचें म्हणणें आसा. पूण गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत युतीचे 12 बेरेस्तार करून उडयल्ल्याचेय पळोवपाक मेळ्ळें. आतां मनोजान माफी मागपा फाटलें कारण कितें? ताणें परत युतीत प्रवेश करपाचें थारायलां वय? काय मनोज परब स्वताचेर सीट जिखून हाडपाक आतां काँग्रेसी कडेन बरेपण दवरपाक सोदता? हो येता तो वेळच सांगतलो. पूण इतलें मात खरें, झेडपी वेंचणुके उपरांत आरजीपी गटात मनोजा पेक्षा आमदार विरेश बोरकाराचे कॉलर टायट जाला. तशेंच ताका आनीक एक फीत आयला. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत लोकांनी मनोज आनी विरेशाची जागा आतांच दाखयली. फुडले वेंचणुकेत आतां मनोजान स्वता जावन आमदार विरेशाक पार्टीचो फेस करून चुको सुदारपाक जाय, काय 2027 वेंचणुकेत ह्योच चुको घेवन मुखार वयतले? हो मुखेल प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान केल्ली फ्रेंडली फायट तांकां म्हारग पडिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर युती केल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान खोर्ले आनी मोर्चे मतदारसंघांतल्यान आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ले, मात दोनूय मतदारसंघांतल्यान तांकां हार खावची पडली. पळयात. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयल्ले. खोर्ले आनी मोर्जे मतदारसंघांतल्यान युती आशिल्ल्या गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन आपापले उमेदवार देंवयल्ले. हे विशीं काँग्रेसीच्या आनी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांक विचारल्यार तांणी फ्रेंडली फायट म्हूण सांगिल्लें. 20 तारखेक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाली आनी सोमारा 22 तारखेक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. ह्या वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्डाक फकत एकाच राय मतदारसंघांतल्यान जैत मेळ्ळा. पूण पळयलें जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक वट्ट 30,500 मतां पडल्यात. सरासरी गोवा फॉरवर्डाक 27% मतां पडल्यात. फ्रेंडली फायटाक लागून कांय मतदारसंघांनी हार खावची पडली, अशें विजयाचें म्हणणें. आतां फुडल्या 2027 विधानसभा वेंचणुकेक सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाक हारोवपा खातीर रणनिती तयार करपाची गरज आसा, अशें मत विजयान उक्तायलें. आतां आमचें घेया, आमकां 30,500 मतां पडलीं. आमी 9 सिटान कॉन्टेस्ट केलें. आमकां 27% वोट मेळ्ळो. एक सीट आमचो फक्त आयलो. म्हजें टार्गेट आशिल्लें सगळ्यांक अलायन्स करपाचें तेन्ना पासून 50% स्ट्रायक रेट आमी टार्गेट करप. म्हजें मनान आशिल्लें की आमी 4 सीट जिखतले म्हणून. 4 खंयचे? एक राय जो जिखलो आमी, एक पैंगिणी प्रशांत, एक रिवणा जो 19 वोटांनी आमी हारल्या, आनी एक खोर्ले. 2 कडेन 9 सीट आमी जे अलायन्सान झगडले, तातूंत 7 कडेन खरें अलायन्स आशिल्लें, 2 कडेन
फ्रेंडली फायट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट पयलेंदा गोंयांत इंट्रोड्यूस जालो. आतां हे फ्रेंडली फायटान आमची क्लेम आशिल्ली की आमकां ती टिकेट दिवची. दोनूय कडेन जंय फ्रेंडली फायट जाल्यार थंय आमी सेकंड आयल्या. हाजो अर्थ कितें जाता की आमची क्लेम सारकी आशिल्ली. काँग्रेसीन जर ती टिकेट आमकां दिल्ली जाल्यार आमी तो सीट जिखूंक शकताले. आतां तो सीट कोणाचो आशिल्लो? खोर्ले श्रीपाद नायक हो सेंट्रल मिनिस्टर, ताचो चलो उबो राविल्लो. ताका आमी आनी ताजे भितर डिफरन्स अरावंड 700 वोटांचे जाले, 750 वोटांचे. काँग्रेसीक 4,500 मतां पडली. प्रशांतचे विरोधान काँग्रेसीचो रिबेल जो राविल्लो ताका 1,400 मतां पडली आनी प्रशांत 700-800 मतांनी भायर पडलो. सो एक अशें आहा की एक वोट म्हणटा तो जावंक जाय आशिल्लो. अलायन्स मातशें लेट जालें म्हणटकर इट डीड नॉट पर्कोलेट टू द केडर. फॉरगेट केडर, इवन लिडर्स इट डिडंट रीच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साहित्यिक डॉक्टर माधवी सरदेसाई यांच्या 11व्या पुण्यतिथीच्या उगडासाक जागार आयोजित केल्ले माधवी उगडास भौशीक व्याख्यान प्रियोच्या रवींद्र केळेकर यांच्या राबितो घरा जाले. पीटर रोनाल्ड डिसूजा गोवा विद्यापीठातले आदले राज्यशास्त्र विभागाचे मुखेली आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज शिमलाचे आदले संचालक आणि राजकारण आणि उतरां भास आणि नियंत्रणाची पद्दत हे मुखेल उलोवप केले. डिसूजा आणि भारत आणि इस्रायलातल्या देखींचो आधार घेऊन आंदोलन, जीवित, धर्मनिरपेक्ष, आत्मरक्षण ह्या सारख्या उतरांची नवी व्याख्या कशी केल्या ती प्रबळ राजकीय कथनांक कशी अनुकूल जाता हाचेर उजवाड घालो. अशा संज्ञांचे मूळ इतिहासीक नदरेन आदारिल्ले अर्थ परतून मेळोवपाची बेगोबेग गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. There is a considered viewpoint among scholars in Goa of Goa's liberation that the Portuguese colonial regime was more worried about the radio broadcasts of the Voice of Freedom than they were about the resistance politics of the Indian National Congress Goa or of Azad Domantak Dal. The latter, Azad Domantak Dal and Indian National Congress Goa, they could deal with through the coercive instruments of the state of power. Arrest, imprisonment, torture and banishment to far-flung colonies such as Angola. But for the former, a radio broadcast, it was too elusive. Physical beings can be managed physically, but words escape into the ether. They are both material, they're powerful, and yet they're immaterial, you can't hold them. How does one coddle and imprison a broadcast? How does one coddle and imprison a broadcast from the jungles or the Western Ghats, from Amboli and sometimes from Castle Rock, or mostly from Castle Rock and sometimes from Amboli? How can one coddle words over which one has no control? The Portuguese were worried because they carefully constructed veil of censorship that covered the whole of Goa and kept the population in blissful ignorance about the wider world because of the censorship, was being breached by the broadcasts. Details of freedom movements in Africa, especially Portuguese Africa, of other colonies, were being broadcast by the radio. The radio also broadcast SSC results, I'm told. So that people in Goa developed as a kind of loyal listening community. The words emanating from the Voice of Goa became instruments of resistance.
against the regime of censorship that had been imposed. बेतोड्यात दत्तगड वाठारात लाखांनी खर्च करून कोयराचो प्रश्न मुळांतल्यान हुमटावन उडोवपा खातीर कोयर प्रकल्पाची बांदावळ उबारली खरी, पूण कांय लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान हो प्रकल्प आतां धवो हत्ती जावन रावला, जाका लागून वाठारांतल्या रस्त्यांचेर कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. सरकारान आनी थळाव्या आमदारान हो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. पळयात. बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतलो रहिवासी जावन आसा आनी जो हांगा कचरा प्रकल्प आसा दागान तो अजून अर्दवट आसा. कित्याक लागून उरला अशें दिसता तुमकां? पळय 2 वर्सां जालीं हो कचरा प्रकल्प हेजे पयलीं जो आसा तो बेतोडे पंचायती कडेन हे केल्लो, मागीर लोकांचो हांगासर थंय विरोध आशिल्ल्या कारणान तो हांगासर शिफ्ट केलो गेलो. पूण तो कचरा प्रकल्प सुरू जावपाक म्हणजे कंप्लीट जाल्लो आसा, फक्त तो म्हाका दिसता फक्त सुरू करपाचो आसा. पूण हांगासर अशें आमकां दिसता की हांगासर खंय तरी तांकां वेळ मेळना काय नाल फोडपाक अशें आमकां दिसून येयल्लें आसा. कारण हांगासर लोक दत्तगड जे आसा दत्तगडार हांगा मेन कचरा प्रकल्पाची गरज आसा. कारण हांगासर लोकवस्ती चड आशिल्ल्या कारणान हांगासर तांकां कचरो जो आसा तो भायर उडोवपाक मेळना. हांगा जर तुमी जर रस्त्याक आमच्या फ्रंटना कडल्यान जर भितर येत जाल्यार थंयच्यार तुमकां कचऱ्याचे मोठे मोठे ढीग दिसतले आनी जे लोक आसा ते कचऱ्याक थंय धुंवरो आमचो उजो घालता आनी तुमकां तो धूर तुमकां दिश्टी पडटलो. ताका लागून हो कचरा प्रकल्प जो आसा आमच्या सीएमा कडेन मागणी आसा. पंचायत जी मंडळ आसा जी कंप्लीट BJPची आसा म्हणजे रुलींग सरकाराची आसा. पंचायत आसा, ZP आसा आनी जो आमदार आसा तोय बीन रुलींग पार्टीचोच आसा आनी हे काम करपाक म्हाका दिसता कांय कठीण ना. ताका लागून सीएमा कडेन आमची मागणी आसा की 2 वर्सां जालीं हो कचरा प्रकल्प हांगासर सुरू जायना. सीएमान हांगासर लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगिनाचे बेगीन कचरा प्रकल्प सुरू करचो अशी आमची मागणी आसा. हे संदर्भात ग्रामसभेन विशय येता हो. प्रत्येक ग्रामसभेक हो विशय येता, पूण सरपंच परत हेच सांगता की कलेक्टरा कडेन आपण उलयल्लो आसा ताका आपूण मेळटलो अशें म्हणटा. पूण हांगासर आमकां सोल्युशन तेजें कांयच मेळना. रस्तोय अर्दवट आसा. पण सगळे कामां जी आसा ही सगळीं कामां अर्दवटूच आसा. पूण खंय तरी आमकां अशें दिसता की सरकारान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली. पूण एकंदरीत जर चित्र पळयत जाल्यार रस्तो जो आसा तो इनकम्प्लीट आसा. स्क्रॅप यार्ड आसा जो विशय आसा हांगासर. तेच्या नंतर हो आतां कचरा प्रकल्पाचो मेन इशू आसा. कारण हांगासर जवळ जवळ 50 लाख सरकाराचे मोडलेले आसा. आत्मनिर्भर जे आसा हें आसा तेजे मार्फत गेल्ले आसा. प्लस पंचायती मार्फत हांगासर जवळ जवळ 17 लाख मोडलेले आसा. सो हांगासर पंचायत मंडळ आनी बाकीचे ZP म्हणात तुमी बाकीचे मिनिस्टर म्हणात हांगा खंय तरी अपयशी आसा अशें आमकां दिसता. कारण हे बेश्टे पयशे हांगा वेस्ट करून कांयच उपयोग ना. जवळ जवळ 67 लाख सुमार वेस्ट गेल्ले अशें दिसता. वेस्ट केले आनी जर हेजेर जर एक पावस वचत जाल्यार हो हांगासर परत हांगा स्क्रॅपान पडटलो. आमी बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या दत्तगड ह्या गांवांत आसा ज्या जाग्यार बेतोडा पंचायतीन हांगा कचरा प्रकल्प उबारलेलो आनी जवळ जवळ आत्मनिर्भर भारत जो आसा कचरा आसा तितूंतल्यान तेणी 50 लाख खर्च केल्ले आसा आनी पंचायतीचे थोडेफार 1 लाख खर्च केल्ले आसा. जवळ जवळ 17 लाख पंचायतीचे खर्च केल्ले आसा. आनी हो प्रकल्प जो कचरा प्रकल्प उबारलेलो ताका जवळ जवळ 90 to 92% हे काम जाल्लें आसा. पूण अजून मेरेन हे कचऱ्याचें काम मुखाल्ले प्रकल्पाचें काम जालें ना. पूण अशें आयकूं येता की ग्रामस्थांनी हो कचरा प्रकल्प हांगा हाडयलो म्हणून. पूण जो पर्यंत हांगा जवळ जवळ 92% जेन्ना काम जाता तेन्ना कोणूय स्थानीक ताका विरोध करिना. जेन्ना कचरा प्रकल्प पूर्णता कडेन येता जाल्यार तेन्ना विरोध जाता. कारण हांगा रस्तो ना, मुखार कचरा प्रकल्पा येवपा रस्तो ना. जो जाग्यार आसा तितल्या पर्यंत हे आसा आनी मुखार रस्तो करूं ना. हेका लागून सगळे हांगा दिसून येता की कचरा प्रकल्प अजुनूय तसोच स्थगीत आसा. कारण आतां तुमी पळोवंक गेल्यार की दत्तगड भागान अशे मोठ्या प्रमाणान जे रस्त्याचे सायडीन कचरो एकटेन जाला लोक काडून कचरो रस्त्या कुशीन उडयता. थोडे लोक कचरो आपले जाळून उडयता. तेजे धुराचें प्रमाण जें जाता तें गांवांत लोकांक मारक ठरता. तेन्ना अशें जें वातावरण आसा तेन्ना हेजेर सरकारान गांभीर्यान दखल घेवपाची गरज आसा. जो आमचो हांगा आमदार आसा मंत्री सुभाष शिरोडकर हेणी हेची दखल घेवन मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून ह्या प्रकल्पाचेर जाता तितले बेगीन कार्यरीत करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर दत्तगडसून एकनाथ खेडेकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा
इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो